पातळ वळटाना ते ओ माय गॉड गाळून घेवंक बरो आसा आनी ते बरें मिक्स करून घेवंक जाय. सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशें आसा सगळीं तुमी? आय होप सो तुमी सगळीं बरी आसतलीं, सगळीं बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. आनी आयचो ब्लॉग न्हय म्हाका स्टार्ट करता म्हणसर इतलो लेट जालो ना, 1 जालें. आतां हांव खंय तरी ब्लॉग स्टार्ट करता कारण कितें सांगू तुमकां, इतली बॉडी बीन पेन जाता ना. कारण काल तर तुमकां खबरूच आसतली, ब्लॉग तर तुमी पळयलोच आसतलो. आमी म्हापसा बीन गेल्ली, सो तितून वतान सामकी फिरोन येयली. त्याच बरोबर इतली बॅगां म्हटल्यार ती बॅगां ना इतली हेवी आसली. सो कळता बीन म्हटल्यार तितूनच ब्लॉग बी करतालें हांव. सो जीव सामको जॅम जालो आनी तो ब्लॉग तुमी पळयलोच आसतलो. लास्टाक एंड हांवें करूंकूच ना, एंडाचो पार्ट डायरेक्टूच जेवता म्हटल्यार तो ब्लॉग थंयच एंड केलो. कारण जालें अशें की काल आमी येयली संजय बीन, जेवली बीन आनी मागीर म्हाजो आनी आकाशाचो ऑन द स्पॉट असो प्लॅन जालो की चल गणपती पळोवपाक या म्हणून. सो आमच्या हांगसून बरें म्हणटा तशें चलत वचूंक जाय. एक अर्द्या वराची वाट आसा, सो ती दनपारची आमी चलत गेली आनी थंय थोडेशें कॅप्चर केलें आनी घरा कडेन येयली. सो तेका लागून तो ब्लॉग थंयच एंड केलो हांवें. आनी तो भितर हांवें एड सुद्दां करूंक ना, म्हणजे गणपतीचो ब्लॉग आसा न्हय तो एड करूंक ना. आतां ह्या व्हिडिओन हांव एड करतलें. सो आयज न्हय हांव तुमचे बरोबर एक रेसिपी शेअर करपाचें आसा. सिंपल अशी रेसिपी शेअर करपाची आसा. चड टायम बी लागना, चड साहित्य बी लागना आनी झटपट अशी जाता. स्वीट डीश आसा ती. खुबश्या प्लेसीचेर करता आसतलें. एग्जॅक्ट म्हाका वेगवेगळ्या गांवांत कितें म्हणटात तेजें नांव खबर ना, बट आमच्या हांगसर तेका न्हय गुळवणी म्हणटा. गुळवणी म्हणजे स्वीट डीश आसा तो, गोडशा भशेनूच आसा तो. चड साहित्य लागना, चड टायम लागना आनी रोखडो असो जाता. खावपाक सुद्दां टेस्टी लागता आनी हेल्दी सुद्दां आसा कारण भितर आमी जिरे बीन घालून करतात. तर एक्चुली हो जो डीश आसा न्हय तो चडशे न्हय जे पयलींचे लोक आसा न्हय ते करताले. जेन्ना फेस्टीव आसता न्हय तेन्ना हे करताले. सो आमगेर अशें आसता की माळ आसूं, चवथ आसूं, हो जो डीश आसा न्हय तो मुद्दाम करता. कारण म्हाजी कजन आजी जी आसली न्हय ती मुद्दाम हो डीश करताली, बट आतां करिना कारण आतां ती ना, बट आमी करता. सो तो म्हटलें तुमचे बरोबर शेअर करुया. खुबश्या जाणांक लायक जातलो कारण खुबश्या जाणांक सिंपल अशी रेसिपी चड लायक जाता, म्हणजे चड टायम बी लागना आनी चड साहित्य बी लागना. सो म्हटलें हो परफेक्ट आहा तुमचे बरोबर शेअर करपाक. तर गुळवणी, तेका आमी गुळवणी म्हणटा. तुमी कितें म्हणटा हें म्हाका कमेंट करून सांगा, म्हणजे म्हाकाय बीन कळटलें. कारण एक्झॅक्ट म्हाका आनी कितें नांव आसा तें खबर ना, फकत गुळवणी म्हणटा तें खबर आसा. तांदळाच्या पिठाचे करतात, भितर जिरे बीन घालता. फुडें तुमकां कळटलें कशें कितें तें. सो चला गुळवणी कशी कितें करता हें पळोवन घेवया आनी एन्जॉय बी करया. आनी तेज्या मागीर न्हय कालचो जो ब्लॉग आसा न्हय, रेसिपी दाखोवन कालचो जो ब्लॉग आसा न्हय आमी गणपती पळोवपाक गेल्ली, तो ब्लॉग हांव फुडें कंटिन्यू करतलें, म्हणजे तुमकांय पळोवंक गावतलें गणपती कशें कितें करप चालू आसा तें. सो चला सगळ्यान पयलीं रेसिपी पळोवया आनी मागीर म्हणटा तशें गणपती थोडेशे कॅप्चर केले हांवें ते पळोवन घेवया. हो स्वीट डीश करपाक न्हय सोय जाय पडटा आमकां. अर्दे वळे सोय घेतलेली आसा, अर्दे वळ्याकून कमी म्हणूं शकता तुमी. तेज्या मागीर इल्लीशी हळद, जिरे घेतला इल्लेशे, वेलची घेतल्या, चड वेलची घेवंक ना हांगसर आमी. तेज्या मागीर गोड घेतला, अशे खडे घेतलेल्या. तुमकां जाल्यार तुमी पावडर नाल्यार किसून सुद्दां घेवं शकता. तेज्या मागीर हळदीची पानां घेतल्या. मेन आसा तें तांदळाचें पीठ. तांदळाचें पीठ घेतना न्हय चाळून घेया, कारण भितर बॉल बॉल अशें उरपाक जायना. सो हांगसर आमी पीठ जें आसा न्हय तें चाळून घेतलेलें आसा. तेज्या मागीर हांगसर गरम उदक घेतला आनी मीठ. सो पीठ आसा न्हय तें आमकां आतां पातळ करून घेवंक जाय गरम उदकान. तर पयलीं आमी पीठ जें आसा न्हय तें पातळ करून घेवया आनी मागीर हें आसा तें वांटून घेवया. तांदळाचें पीठ न्हय आमकां गरम उदकान अशें पातळ करून घेवंक जाय. तर पयलीं इल्लेशें हांगसर एड करूंक जाय. तेज्या मागीर गरम उदक आनी तें बरें मिक्स करून घेवंक जाय. बॉल बॉल अशें जावपाक दिवं नाका, बरें पातळ अशें जावंक जाय तें. तेका लागून इल्लें इल्लें हांगसर पीठ एड करा, एकदमूच एड करूं नाका. आनी मागीर बाकीचें पीठ जें आसा तें एड करा. तांदळाचें पीठ न्हय बरें तें म्हणटा तशें चाळून घेया, नाल्यार मागीर बॉल बॉल अशें उरता. आनी अशें मिक्स करतना सुद्दां न्हय बॉल बॉल उरपाक अजिबात दिवं नाका. बरें पातळ करून घेया तें, जाल्यारूच तुमची गुळवणी आसा पळय ती बरी जातली. नाल्यार एकदम म्हणटात तशें भितर बॉल बॉल उरतले. हे पळयात आमच्या हांगसर न्हय पीठ जें आसा तें बरें पातळ जाल्लें आसा.
बॉल बी पळयात तुम्ही अजिबात एकूय जावंक ना. तर बरें न्हय पीठ पातळ करून घेतल्या उपरांत एक 5 मिनटां अशेंच दवरूंक जाय म्हणजे पीठ मातशें बरें हें जाता मागीर. तर हे पळय कशें कितें पातळ जालां तें कितलें पातळ जालां तें सुद्दां हांगसर तुमकां कळटत आसतलें. चडूय दाट करूं नाका चडूय पातळ सुद्दां करूं नाकात. उदक तुमच्या अंदाजान तुमी ऍड. आतां आमकां घेवंक जाय ती सोय वांटून. तर सोय वांटून घेताना कितें कितें घालूंक जाय तें सांगता तुमकां. तर सोय घालूंक जाय हळद जिरें आनी वेलची. फकत न्हय हांगसर गोड आनी पान हें ऍड करपाचें ना. तर सोय ऍड करया आमी. तेच्या मागीर हळद जिरें आनी वेलची. फकत हे दोन न्हय ऍड करपाचें ना. जिरें घातला वेलची हळद आनी सोय हे ऍड केल्लें आसा. इल्लेशें आतां उदक घालूंक जाय आनी वांटून घेवंक जाय. जेन्ना तुमी वांटून घेता न्हय तेन्ना चड पातळ करूं नाकात नाल्यार सोय आसा न्हय ती वाटची ना. तर हांगसर इल्लेशें उदक ऍड करता. तर हांगसर न्हय उदक ऍड केलें हांवें वांटून बीन घेता आनी दाखयता तुमकां. ह्या तरेन अशी ती वांटून घेतली हांवें. चडूय पातळ ना चडूय म्हणटा तशी दाट ना आनी अशी म्हटल्यार बरबरीत अशी वांटून घेतली. पळोवंक शकता पेस्ट कशी करूंक जायना. तर आतां ही आमकां गाळून घेवंक जाय. गाळून घेवच्या पयलीं भितर न्हय उदक ऍड करूंक जाय. ही पातळ करून घेवंक जाय तेका लागून थंड उदक हांगसर हांव घालतलें. आनी जितलें पातळ करूंक जाय तितलें तुमी करूं शकता. हांगसर मातशें चडूच पातळ करा. ही पळयात आनी ती बरी मिक्स करून घ्या सोय. आणि आता आम्ही ती गाळून घेऊया. तुम्ही गाळून घेतले नाही तर सोय जी आसा नाही ती बीन बरी प्रेस करून घेवंक जाय म्हणजे रस जो आसा नाही तो मागीर असो येतलो पळय. तर गायज ह्या तरेन अशी नाही ती गाळून घेवंक जाय. रस जो आसा पळय तो असो गाळून घेवंक जाय पळयात. आणि हळदीचो कलर सुद्धा बरो येयल्लो आसा आणि जिऱ्याचो आणि वेलचीचो वास सुद्धा न्हय ह्या रसाक बरो येता. हे पळयात तांदळाची पीठ न्हय आता आमचे दाट जाला पळयात. आता भितर ऍड करूया जो आमी रस गाळून घेतला पळयात तो रस हांगसर ऍड करूंक जाय. हो पळयात जितलो पातळ जाय तितलो तुम्ही करू शकता. तुमचेर डिपेंड आसा. जितलो तुमकां रस पातळ जाय तितलो तुम्ही उदक ऍड करा. रस ऍड केल्या उपरांत न्हय तुम्ही मिक्स करीत रावा. कंटिन्युअसली मिक्स करूंक जाय नाल्यार न्हय एक बॉल अशें जातले आनी ते पोनाक लागतले. तेका लागून अशें मिक्स करीत रावूंक जाय. आनी तेच्या मागीर गोड तुमकां जाल्यार तुम्ही पावडर यूज करूं शकता. आनी हळदीची पानां घालपाक जाय. हळदीची पानां घालपाक जाय कारण टेस्ट बरी येता. आनी ही न्हय आमच्या म्हाळाक म्हण चवथीक म्हण करतातूच. कितल्या जाणांगेर करतात हें म्हाका कमेंट करून सांगात आं. आनी तुमच्या थंय कितें म्हणटात तेंय बीन सांगा. म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना सारकें. आमच्या हांगसर गुळवणी म्हणटात तेका लागून. आनी तेच्या मागीर मीठ ऍड करपाक जाय. ही रेसिपी न्हय करपाक सुद्दां सिंपल आसा आनी साहित्य सुद्दां लागना आनी खावपाक सुद्दां टेस्टी लागता. आनी मागीर जशी जशी शिजता न्हय तशी तशी ती जाड जायत वयतली. सो धवळीत रावा पण तुमी. हे पळय अशें गोड घातल्या उपरांत मातशें मेल्ट जावपाक टायम लागता. पावडर बीन घातले जाल्यार इजी सामकें. आनी तुमकां हळद नाका जाल्यार तुमी ना सुद्दां घालूं शकता म्हणजे तुमकां व्हायट कलर बीन जाय जाल्यार. तर ही गुळवणी जी आसा न्हय ती लोक डायरेक्ट अशी घेतात आनी पिवपाक स्टार्ट करतात न्हय गे. हां हय पुरी बीन खाता. एक्चुली पयलींचे लोक बीन भरपूर करताले जे आजी बीन आसली पळयात ते बीन आनी पुरये बरोबरीन खाताले. तुमच्याय थंय आजून चवथीक म्हाळाक बीन करतात ही गुळवणी जाल्यार म्हाका सांगात मुद्दम.
कारण आमकां एक्झॅक्ट आनी कितें म्हणटा तें नांवूय खबर ना सारकें. आनी तुमकां जर दिसता न्हय की दाट जाता म्हणून जाल्यार तुमी उदक ऍड करा. आमकां हांगसर आतां दाट जाल्ली आसा ती, तेका लागून उदक ऍड केलां आमी परत. कारण ती मागीर धवळून धवळून न्हय आपुणूच दाट जावपाक स्टार्ट जाता. जशें तुमकां दिसता तशें तुमी मागीर उदक एडजस्ट करूं शकता. कारण चड दाट जाली न्हय काय तिची टेस्ट बरी लागना आनी खरें तरी पातळूच खावपाची, सामकी लिक्वीड टायप. नगे आमी अशें पातळ खावपाची न्हय, बरी लागता. आनी कितें घालूं शकता भितर? ड्राय फ्रुट्स बी ना प्लेनूच दवरपाची. प्लेनूच आसता ती भितर. काजू बदाम बीन तसले कांय घालिनात, पासा बी. गुळवणी जी आसता न्हय ती सिंपल अशीच करपाची आनी भितर कांयच घालपाचें ना. आयज ब्रेस्तार आसा न्हय तेका लागून म्हटलें कितें तरी स्वीट अशें करया, गोड अशें. आतां परत आमी इल्लेशें उदक ऍड करता, कारण जशी दाट जाता तशें उदक ऍड करूंक जाय. तुमकां दाट जाय जाल्यार उदक नाका ऍड करूं. आमकां पातळ जाय तेका लागून आमी एडजस्ट करून करून उदक ऍड करता. पोनाक न्हय लागोंक दिवं नाका ना, नाल्यार गुळवणी सामकी म्हणटा तशी पिड्ड्यार येतली आनी बरी लागची ना. पोनाक लागत जाल्यार कंटिन्युअसली जाता तितली धवळीत रावा. खतखतो काडून घेवंक जाय. खतखतो काडून घेतल्या उपरांत गुळवणी आमची रेडी हांगसर. आनी कलर सुद्दां बरो येयला. हळदीची पानां सुद्दां पळयात बरी दिसता. खतखतो येवपाक स्टार्ट जाला. आनी खतखतो येयलो म्हणजे तुमकां कळोंक जाय गुळवणी तुमची रेडी आसा. आनी हांगसर कितली पातळ आसा न्हय ती पळोवंक शकता तुमी. जशी तुमकां पातळ जाय न्हय तशी तुमी एडजस्ट करा. कारण थोड्यांक दाट आवडटा, थोड्यांक पातळ आवडटा ना, तेका लागून. बट आमी हांगसर पातळ दवरलें. खतखतो येयला हांगसर, तर गुळवणी आमची रेडी आसा. तुमी मुद्दाम गुळवणी ट्राय करा घरा कडेन आनी म्हाका कमेंट करून सुद्दां सांगा. आनी खुबशे जाणांक खबर नासतली ही रेसिपी, सो कोणाक कोणाक खबर आसा हे बीन आमकां कमेंट करून सांगा, म्हणजे आमकां कळटली. आनी त्याच बरोबर तुमच्या थंय कितें म्हणटा हे बी म्हाका सांगात. सो हांगसर आमची रेसिपी रेडी आसा ही पळयात. आनी हळदीचें पान सुद्दां पळोवंक शकता तुमी, बरें दिसता सामकें. गडगडून गेलो पावस मम्मी. आयज इतलो गडगडटालो सकाळी आनी इतलो पावस गडगडलो जाणा. आनी पावस काय पडोंक ना पूण भरपूर गडगडलो. तर आमी जेवण बीन केलें आनी रेसिपी शूट केली आनी भायर येयले पोरसाना. आनी पळयता जाल्यार धालयो बरे फुल्ल्या. जो कलर खबर नासलो न्हय तो कलर फुल्ललो आसा. पयली मम्मी तुवें ती बरो फुल्ला न्हू, पूण बारीक फुल्ल्या मगे ती. कलर बरो फुल्ला तो त्या धालयेक, पूण न्हय बारीक फुल्ला. दाखयता कलर तेजो बरो आसा, वेगळो आसा, असो डार्क कलर कसो आसा. ऊच आसा ना की दाखोवपाक सुद्दां पॉसिबल ना. आनी कसले दोळ्यार बसता रे बाबा म्हाज्या वत. सो गुळवणी बीन टेस्ट करतले, म्हणजे टेस्ट करून तुमकां दाखयतले. आनी तेज्या मागीर गणपतीचो ब्लॉग जो आसा न्हय तो कंटिन्यू करतले. सो मागीर म्हणजेच 2 दिसाचो एक ब्लॉग आसा हो आयचो. सो कारण शूट केल्लोच आसा न्हय ऑलरेडी आमी. सो म्हटलें इतले आतां मेहनत करून आमी गेली, इतकेला शूट केला. सो म्हटलें ह्याच व्हिडियोन तो कंटिन्यू करया. सो फुडें तुमकां गणपतीचो ब्लॉग पळोवंक गावतलो. जेवपाक बसली आनी आमची गुळवणी बीन रेडी आसा, सगळें जेवण रेडी आसा. आनी त्याच बरोबर जेवणान आयज गोड असो डीश आसा. सो आयज कितें आसा न्हय तें दाखयता. आमगेर स्पेशल अशें गुळवणी पळयात बरी दिसता. आनी हळदीची पानां बीन पळयात बरी दिसता. हळदीचें पान घातलें काय आनीक टेस्ट येता. तेज्या मागीर हांगसर न्हय मसूरचो रोस आसा, मम्मीन बटाट बीन घालून केला. घोसाळ्याची भाजी आसा. सो इतलें आसा. आनी त्याच बरोबर न्हय सालद सुद्दां आसा आमगेर आयज. सालद रोस आसतना सालद आसता. सो अशे तरेन आयचें जेवण आसा. आनी थोडीं जाणां अशीं चिंतता आसतलीं न्हय की आमी रोस बीन अशें ग्लासान बीन कित्याक घेता काय म्हणून. तेकाय बीन एक रिजन आसा, म्हणजे आमकां पयलीं पासूनच संवय आसा ग्लासान घेवपाची. कित्याक जाणा अशें जर ताटान तुमी घेतलें न्हय आनी सपोज तुमी म्हणजे खावंक ना जाल्यार तो सगळो रोस वेस्ट जाता. आनी असो ग्लासान घेतल्या उपरांत कितें जाता जाणा
जाय तितलोच घेवपाक मेळटा, सगळो म्हणटा तसो वेस्ट जायना. आणि स्पून बी आसतना सो आमी जाता न्हय म्हणजे जाय तितलोच घेता असं कळ्ळें आसतलें. नाल्यार थोडी म्हणटली ग्लासान कित्याक घेता गाई, चडशे व्हिडिओन तुमी पळयतात आसले न्हय ग्लासान घेता ते. सो गाय चला तर हां ओके टेस्ट करून सांगता. सो आमकां न्हय संवय ना अशें ताटान बीन रोस घेवपाचो, म्हाका ते अशें कशेंशें दिसता तशें घेवन जेवपाक बीन. सो ही पळय गुळवण बरी जाल्या मगे, बरी जाल्या. बेस्ट लागता, खरी बरी लागता. फकत एकूच जाला की गोड जे आसा न्हय ते आमी कमी घातला भितर. बट जेंकां कमी गोड खावपाक आवडटा न्हय तेंकां बेस्ट आसा. मातशें आमकां पळोवपाक गेल्यार मातशें गोड जाय आसलें बट बेस्ट आसा. सो मुद्दाम ही रेसिपी ट्राय करा. सो चला आमी जेवता म्हणसर तुमी कालचो जो ब्लॉग आसा न्हय तो कंटिन्यू करता, तो पळोवन घेया तुमी. दनपारची न्हय सारकी 3 जाल्ली आसा, जेवन बीन भायर सरला, हांव रेडी जालें. तर आयज न्हय आमी वयता परत एकदा गणपती पळोवपाक. तर आयज न्हय आमी वयता ती म्हणजेच म्हाज्या न्हय कजन आत्यागेली चित्रशाळा आसा, गणेश चित्रशाळा आसा, त्या शाळेन वयता आमी. ऑलमोस्ट हांव रेडी आसा, रेडी जावन न्हय भायर रावला, कारण भायर रावल्लें बरें म्हटल्यार गरमी जाता, घरान न्हय भरपूर गरमी जाता, भरपूर म्हटल्यार भरपूरूच. सो जेवलें, रेडी जालें आनी भायर येवन बसलें, आकाशाचो वेट करता. आकाश येतलो, आकाशान हांव वयतलें. तर आमकां तशी लागींच आसा म्हटल्यार अर्दें वर बीन जाय अशें चलत वचूंक. सो हांव आनी तो न्हय चलत वयतली आनी पळोवया. बरो टायम वयता तसो आनी कडक वत आसा ना, हे पळयात एकदम वत आसा. सो ह्या वताची आमकां वचोंक जाय आनी इतली गरमी जाता आनी कितें सांगूं तुमकां, भयानक म्हणटात तशी. या नाका आतां तर काय सांग सर, आकाश येयलो आतां आमी वयता आनी येवच्या येवन पळयात. कसे आहात तुम्ही, म्हाका वळखतात? चल दवर आता तेका, चल या चल बाय बाय. चलत वयता आमचो परत टायम. हाय कर मरे पयलीं सगळ्यांक. हाय बेडी. खंय वयता आमी आयज? गणपती बघू. घे म्हणून पळयात, आकाशाक सांगता घे म्हणून. पळयात कसं करता तो, लेव लागता सगळी. सो गायज चला या. हांवें एक्स्ट्रा कितें जाय तें घेतला. नाही अर्द्याक पावली, सारकी अर्द्याक म्हणजे वजरेच्या पुलार आसा. शिरावल्या हांगसर कारण वत लागता न्हय, सावळेक रावल्या आनी वजरेच्या पुलार आसा आमी सारकी. सो इतलें वत आसा ना हय. आनी हांगसर रावून न्हय आमकां वेगवेगळी भाजी दिसता, दाखयता तुमकां. ही पळयात हो आसा कुड्डूची भाजी बीन कसली कसली हांगसर दिसता. हो पळयात आकाश काडटा पोंच्या. ताळकुळो भाजी काडूंक येवंक ना आमी, गणपती पळोवंक येयले. चल या आतां. आनी हांगच्यान न्हय आमचो मळो जो आसा न्हय तो बरो दिसता. पळयात हिरवोगार सामको. पळयात सगळे कडेन हिरवेगार दिसतले तुमकां आनी स्काय सुद्दां आयज बरो आसा, बरें दिसता हांगसर पुलार. हे पळयात एकदम बरें दिसता. हो आसा वजरेचो पूल. चल आनी आकाशाक भंय दिसता पळय उदकाचो. हे पळयात सकयल एकदम डीप आसा भरपूर. चल हय गौरवया. खंय पावलो आमी, गणपती बुडयतात आनी हांगसरूच आमचे गणपती विसर्जन करतात. ते दिसता न्हय थंय आमचे गणपती विसर्जन करता. म्हणजे आमकां घरा कडसून हांगा हाडूंक बरें डिस्टन्स आसा. आनी हे पळयात चल मजा येते. हय सद्या आमी सारकी पुलाचेर आसा ना रे आकाश, आतां सारकी पुलार आसा आमी. आनी हांगसर बी हरण रुजलाय. पळयात सगळी कडेन आतां हरणूच दिसतलें तुमकां. हांगच्यान न्हय व्यू खरो तर बरो आसा. हय पावर सामको व्यू आसा. आनी हो आसा सारको वजरेचो ब्रीज. एकदा दाखयल्लो एका व्हिडिओन आनी भरपूर बरो दिसता. पळय सांजचे टायमार सनसेट बीन बरो दिसता, वारोय बी बरो येता. आयकूंक येता की नको हांव, कारण भरपूर वारो मारता न्हय तेका लागून. आनी सद्या आमी मिडलाक आसा. पळयात ओ माय गॉड. हे पळयात गोपुरा सांबाळ. गणपतीच्या शाळेन पावली. तुमकां गणपती दाखोवपाक स्टार्ट करता आनी हांगसर न्हय कलर करप बीन चालू आसा. आनी भरपूर गणपती आसा सामके, भरपूर
दिसान अशें दाखोवंक शकना हांव बट थोडे फारशे गणपती दाखयता. सो ही पळय ही आसा शाळा, गणेश चित्रशाळा आमच्या आते गेली आणि भरपूर असे गणपती हा पळयात. सो हेज्या भायर सुद्दां आसा व्हडले व्हडले गणपती बीन आसा आनी हांगसर कलर करप चालू आसा सद्या. हे पळयात. सो इतले नाही गणपती कलर करपाक स्टार्ट केल्लो हांव पळय आनी हेज्या वयर सुद्दां गणपती हा, भरपूर गणपती हा, म्हणजे ह्या शाळेंतय भरपूर गणपती अशें सांगतात. सो पळय हांगसर कलर सद्या चालू हा करप. आणि हो जो दिसता न्हय तो आसा म्हज्या आत्याचो घोव. तुमकां आवाज येता की नकळो बट हो म्हज्या आत्याचो घोव आसा तो कलर करता पळयात तो. $2,000 later. पावसान सामको नाही काळोख केला आणि जेवली बीन आमी आणि गरमी बीन जाता पावस ना नाही. सो तर तुम्ही कालचो ब्लॉग पयलोच आसतलो. तर ह्या तरेन थोडेच फारसो हांवें शूट केल्लो, चड शूट करूंक ना. तर गणपती बीन पयले आमी आणि मागीर न्हय आमी हांगसर गेली सुपर मार्केटान गेली. आणि ही जी तुम्ही शाळा पयली न्हय म्हणजेच म्हणजेच गणपतीची चित्रशाळा जी तुम्ही पयली न्हय ती आमच्याच रिलेटिवांची आसा. म्हणजेच म्हजे कजन आत्या गेली आसा आणि थंय भरपूरशे गणपती करतात आणि सायजीन बरे मोठे असतात गणपती. सो भरपूर असे गणपती असले सगळ्यात कितें कॅप्चर करपाक पॉसिबल जायना. आणि मेन म्हटल्यार कितें जाता जाणा आतां गणपती करपाक सारके सगळे बिजी आसता न्हय. सो तांकां डिस्टर्ब करप सुद्दां म्हटल्यार बरें जायना. सो थोडेशे हांवें शूट केले आनी आमी आसली तशी घरा येयली. मातशे सुपर मार्केटान गेले, शॉपिंग केले, जे कितें म्हाका जाय आसलें ते घेवन येयले. आनी थंयच्यान एक तर चलत येवंक जाय, अर्दें वर तरी सारकें जाय. सो येता म्हणसर आमकां 6:30 समथींग जाली. सो जीव जॅम जालो, ताका लागून म्हाका आयज ब्लॉग स्टार्ट करपाक सुद्दां लेट जालो. आनी असो आसलो आयचो ब्लॉग. 2 दिसाचो ब्लॉग एक केला हांवें, फर्स्ट टायम अशें केलें. नाल्यार हांव अशें केन्ना करिना. मोस्टली म्हाजो आयचो ब्लॉग आयजूच हांव शूट करता, फाल्यांचो फाल्यां. म्हणजे 2 दिसाचे ब्लॉग एक करून तर करिना, बट फर्स्ट टायम अशें जालें. सो गणपती तर तुमी पयलेच आसतले, भरपूर अशे गणपती आहा थंय. आनी पिरणा गणपती कोणाचे म्हणजे आमी ज्या प्लेसीर गेल्ली थंय पिरणा म्हणटा. पिरणा कोणाचे गणपती बीन आसा हे म्हाका कमेंट करून सांगा. खुबशे जाणां थंय गणपती बीन सांगतात.
सो ताका लागून सो चला गायज आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करया. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसता जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं. आनी ही जी रेसिपी दाखयल्या ना आयज हांवें ती मुद्दाम ट्राय करा. एकदम बेस्ट जाल्ली सामकी. खरें सांगता खर्री बरी जाल्ली. खर्री म्हटल्यार खर्री बरी जाल्ली. आनीक जाय जाल्यार तुमकां पातळ करूं शकता तुमी. आनी खुबश्या जाणांनी म्हाका न्हय अशें सांगलें की प्लीज तुजे केस कट करूं नाका म्हणून. सो ना करिना. प्लॅन कॅन्सल केला हांवें. खूब जाणांनी सांगला. इवन एकल्यान म्हाका सांगलेलें की बटरफ्लाय हेअर कट कितें कर म्हणून अशें कितें सांगलेलें. म्हाका एक्झॅक्ट नांव याद ना बट सांगलेलें. सो पळोवया. तरी कन्फर्म ना बट केस कट करपाचें ना अशें हांव चिंत्ता. सो पळोवया. सो चला बाय.